आज हियरिंगाक आमी मेमो ऑफ एपियरन्स फायल केला आणि एक्झेम्पशन फायल केला की आज ते पावपाक शकना म्हणून. आणि आता नेक्स्ट डेट दिली ती 5 जानेवारी सकाळची. त्या दिसा तांकां पर्सनल बॉन्ड आणि श्युरिटी लोकल श्युरिटी फर्निश करून सांगले ऑफ 10,000 अमाउंटाची. आणि तेजे मुखार मागीर चार्जशीट कॉपी मेळटली आणि तेजे मुखार आमी कितें करपाचें ती वता थंय ते इतलेच सांगता की आमी पळयला की आतां इलेक्शन लढतना बाकीच्यो पार्ट्यो कशे पयशे लढून पयशे खर्च करून लढयतात, लोकांक एक तांची वोटाची एक लाच दिवपाची एक प्रयत्न करतात. सो हे खंय तरी बंद करपाक अरविंदजी सदांच कॅम्पेन करतात. थंय सांगतात की तुम्ही जर कोणे तुमकां पयशे दिले, खंयच्या पार्टीन तुमकां पयशे ऑफर केले, तुम्ही घेयात म्हणटा, सगळ्या पार्टी कडल्यान घेयात म्हणटा. पूण जर तुमकां भ्रष्टाचार मुक्त लोकांची सेवा करपी जर सरकार जाय जाल्यार वोट फक्त आम आदमी पार्टीक मारा. पयशे सगळ्या कडल्यान घेयात, वोट आम आदमी पार्टीक मारा. हें तांणी फक्त गोंयानूच म्हणूंक ना, बाकीच्या सगळ्या राज्यांनी खंय खंय कॅम्पेन केला थंय म्हणा